साद्या काळाचो 26वा इतार जेराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा साद्या काळाच्या 26व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपां आमकां परिवर्तन देवाच्या राज्याक वाट म्हणल्यार सत नियाळूंक उलो दिता. देवान विंचून काडले जुदेव परचेन देवाच्या उल्याक पाळो दिलो, पूण ताचें उतर जिवितांत पाळूंक ना. पूण सुंकागार आनी पातकी ते वायट वाटेन चलतात म्हूण समजलें आनी तांचें जिवीत तांणी बदलिलें आनी देवाक विधेय जावन चल्ले. आमी सर्वांनी भाग्यवंतींनी जिवन सांत जावंक देव आशेता, कित्याक देवान आमकां ताच्या सारक्या आनी सुरूपायेचें कन्न रचलें. देखून देवान दिल्लें जिवीत पवित्र सांबाळूंक आमी पातक कंटाळून कुरपेचें जिवीत जिवचें अवश्य जावन आसा. ह्या पासून आमकां जाय जिविताचें परिवर्तन आनी काळजाची बदलावण. असलें रुपांतर मनशाच्या आत्मीक नवसरणेक अवकाश कन्न दिता. जाणारी म्हणटात, मनशाचें वैयक्तीक परिवर्तन पवित्र सभेंत नवसरणी हाडूंक साध्य जाता. खऱ्या काळजान परिवर्तन जावया आनी तेन्ना देवाचें राज आमचें जातलें. तर जिवितांत प्रामाणीकपणी परिवर्तन देखूंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. देव बरो आनी नितीवंत जाल्यार संवसारांत वायट घडोवंक कित्याक सोडटा? ह्या सवालाक प्रवादी जबाब दिवन सांगता. पातक मनशाच्या मरणाक कारण. मनीस पातक सांडता जाल्यार तो नवें जिवीत जिवंक शकता. प्रवादी आपल्या लोकांक पातक सांडूंक आनी देवा थंय परतूंक उलो दिता. तर जिवितांत परिवर्तन देखूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. सांत पाऊल आपल्या समुदायाक एकवटान रावन आपली सेवा दिवंक उलो दिता. आमचे सेवेचो आदर्श क्रिस्त जावन आसा. तो म्हणटा, तुमच्या चिंतनांनी तुमी क्रिस्त जावंक आसा. ताचे विणे दुसरी वाट ना म्हणलें समजयता. क्रिस्ता बरी खालती जावन जिवंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. जेजू सुदैवांक उद्देसून सांगता, तुमी विंचून काडली परसां आनी नियमशास्त्र पाळच्या वरवीं सर्गा राजांत भितर सरतले म्हणलो तुमचो अहंकार जावन आसलो. पूण तुमकां सोडून सुंकागार आनी पातकी आपली जिणी परिवर्तन करून सर्गा राजांत पयलीं भितर सरतली म्हणलें कळयता. तर आमची पातकी जिणी बदलूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आमी आतां चिंत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे वडील जावन आशा पापसाहेब, बिस्प, याजक आनी धार्मिकांनी मन परिवर्तन सर्गा राजाक दार म्हणलें सत शिकोवंक आनी सबारांक तुजे सरसी आकर्शीत करूंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता हांव. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राज्याच्या आनी देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशांत उपसल्ल्या दुबळीकाय, बेकारपण आनी इतर कश्टांक परिहार सोदूंक नव्यो वाटो आनी योजना जारेक हाड लोकांची उदरगत करिशे तांकां तुज्या जणवायेन भर म्हूण मागता हांव. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळ बापा, आमच्या कुटुंबांत, घरांत आनी वाड्यांत आशा पिडेस्त, प्रायस्त आनी दुबळ्यांची आमी जतन घेवंक तांच्या गरजांत पावूंक आमकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता हांव. चवथें पावसां पासून. विस्वासी बापा, पावस नासता सबार रैत कश्टून आसात, तांचे कस समजून घे. बरो पावस तांकां आनी आमकां समेस्तांक फावो करून आमचें जिवीत नंदर कर म्हूण मागता हांव. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून. काकुळदारा बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी सर्गा राजांत भितर सरूंक मन परिवर्तन दार म्हणलें समजून पातकी जिणेक पाट करून नवें जिवीत आपणावंक पेसाडेशें आमकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता हांव.